कांय दीस पयलीं धारबांदोडा वाठारांत ब्लॅक पॅन्थरान धमाकोल घातिल्लो। आनी आतां निरांकाळ मायनीर वाठारांत बिबट्या वाघाचो वावर वाडला। प्रल्हाद सतरकार हांच्या सुण्याचेर रातच्या वेळार बिबट्या वाघान हल्लो केलो। प्रल्हादाक आवाजान जाग आयली। ताणें बेगोबेग लायट पेटयली। उजवाडाच्या भयान पेट्याक सोडून बिबट्यान पळ काडली। ह्या घडणुकेंतल्यान थळाव्यांच्या मनात भय निर्माण जाला। देखून रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला। हय सर, गेल्ले 15 दीस पयलीं येयल्ले दोन तीन दीस येवन तो कुत्र्या धरला आमच्या 2-3 फावटी। आनी तेंच्यांनी मागीर कितें केलां, बंदोबस्त बी करपा खातीर कितें केलां? ते पिंजरो लावपा म्हणल्यार तेंचे ते खूब हांवें तशी कंप्लेन दिवना। फोंड्या ते कंप्लेन दिवपा पडटाली, ते हांव ते दिवना, कारण ते पिंजरो कुत्रो बित्रो तो म्हाका पळोवपा पडटा। आमी मायणी निरंकाल हांगा आसा, ज्या जाग्यार फाटले कांय दिसा बिबटो येवन हांगासरली कुत्री व्हरता आनी तांकां लोकांक सतायता। जे भायर तेंगे कुत्री आसत जाल्यार तेंचे झडप घालता आनी तांकां घेवन वयता। ताका लागून आज तेणी आमी हांगा प्रल्हाद हांगा आयिल्ले। प्रल्हादा घरा कडेन जो कुत्रो आसलो, तेगेलो कुत्रो आशिल्लो, त्या कुत्र्याचेर वाघान झडप घातली, तेंची लटाफट बी जाली। जेन्ना प्रल्हाद उठलो तेन्ना जाग येयली, लायट पेटयली, तेन्ना तो वाघ जो बिबटो आसलो तो पळोवन गेलो आनी कुत्र्याच्या कानाक तेणी घास मारलेलो आसा, असो गेल्ले आसा, जखम केल्ली आसा। आनी आतां ह्या वाठाराचे लोक सगळे कुत्र्याक आपल्या कुत्र्यांक सगळे घरान भितर घालून दवरिता। त्याचो हे खातीर संदर्भान वन खातें जी आसा तेणी हेजेर उपाययोजना करून त्याचो बंदोबस्त करचो अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मायणा निरंकालच्यान एकनाथ खेडेकर।